ना 5 दीस जाले लायट ना रिव्यान म्हणून आम्ही फोन केलो लायट डिपार्टमेंटान. पयलीं विचारले फोन खंय लागला, लायट डिपार्टमेंटान. जाल्यार म्हटले लायट 5 दीस जाले कित्याक ना. आता येदो व्हडलो लायट डिपार्टमेंट हा सगळो न्हिदलो. हांवें विचारले खरें तेच सांगूंक जाय न्हू. विचारले तर म्हणलो तुका थंडी ताप जोर काय येना. येता म्हटले. येता म्हणटकच ही लायटीची गजाल तू बायल जावन अशी उलयता. हय म्हटले बायल जावन अशी उलयता लायट ना म्हणून बायलेन फोन केला म्हटले. मागीर म्हणलो तू सुबेस म्हणलो म्हाका तू सुबेस उलयता म्हणून. सुबेस उलयता जाल्यार आमी सगळीं बायलां म्हटले येता म्हटलं ऑफिसांक साहेबा कडेच मेळटा आमी म्हटले. म्हणजे जेणे कोणी फोन घेतलेलो ऑपरेटर तेणी म्हटले आमकां. आता कोणी घेतलो फोन तो आमकां खबर ना न्हू. तेजे नाव विचारूंक ना. फक्त विचारले फोन खंय लागला, लायट डिपार्टमेंटान. सो आता तुमची कितें मागणी आसा एक्झॅक्टली. आमकां तेणी अशें उलयले आमच्या जीवाक लागले म्हणून आम्ही कित्याक आमकां अशें उलोवंक जायना न्हू. कित्याक म्हणून आमकां तो मनीस जाय तेणी आमकां अशें उलोवपाचें न्हू. आमच्या फुड्यात उबय करून त्यांनी सॉरी म्हणूंक जाय आमकां. हे आमची मागणी आसा. कुशीकच्या गावांनी खंय लायट आसा, रिव्यास ना. पण कंटिन्यू 5 दीस लायट ना म्हणून तुझी उदकय नासता आमकां. आणि बाकी गावान आसा न्हू. बाकी गावान आसा खंय आहा ठाण्यान आहा युवरे आहा चरवणे लायट आसा. रिव्यानूच लायट ना. रिव्यातूच कितें लायट गोळाले रिवे आणि डोंगुर्ली. येईन आपले पद्धतीन प्रकरण थंडावपाचो यत्न केलो. ते फोनार उलयतना कोणाक कितें फोन कॉल वयसार मिसअंडरस्टँडिंग जाल्ले आसा. तेका लागून हे कितें व्हडले इश्यू ना. मिसअंडरस्टँडिंग जाल्ले आसा. एका मातशें समजून घेवपाचें आनी हे करपाचें समजून घेवपाचें आनी हेका हे करपाचें. हांवें सभाक सांगलें कितें तुमी बरें उलोवपाचें लोकां कडेन आनी लोकांक बी सांगलां तेंकां बी मातशें बरें उलोवपाक जाय. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी.